मडगाव पालिकेच्या बाजार विक्रेत्यांच्या एका शिष्टमंडळान मुख्याधिकारी मधु नागवेकर हांची भेट घेऊन रस्त्या कुशीक आणि बाजारात भितर बेकायदेशीर बसपी विक्रेते तसेच व्यवसायक आडमेळी हाडटात म्हूण कागाळ केल्या। भायर बसप्यांक सरकारान मार्केटात योग्य सुवात दिवची, भायर व्यवसाय करपाक दिवचो न्हय म्हण बाजारकारांची मागणी आसा। कागाळ आयकूनय प्रकरणाचेर बेगीन कारवाय करपाचे आश्वासन मुख्याधिकाऱ्यान दिला। आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट। आज म्युन्सिपाल्टीन गेल्ले आमी कितें आहा खबर आहा, पयर आमी म्युन्सिपाल्टीक सगळें सांगलेलें की इलिगल आहा तितलें काडपाचें म्हणून। म्युन्सिपाल्टी कांयच एक्शन घेतली ना, तें सांगपा तें विचारपाक बाबा कित्याक घेतली ना म्हणून तें सांगपा आमी म्युन्सिपाल्टी परत गेले। कोणा काडपाचें ना सगळें म्हटल्यार आमगे जे फुलकारां आहा पळय ती 50 वर्सांची फुलकारां पयलींच्यान, आनी ती गेटीचेरूच फुलां विकता म्हणटकूच तांकां त्रास जाता, फूल त्रास जाता म्हणून तेंच्यांनी आमकां सांगलें म्हणटकूच आमी तांकां सारकें सांगलें की बाबा ही तांकां त्रास जाता हे काडा म्हणून। तांकां तेंच्या पोटार अडयना, तांकां गव्हर्मेंटान खंय तरी दुसरे कडेन जागो दिवचो आनी ना जाल्यार खंय तरी पोसपा दिवचें। आमी तशें म्हणना, पण आमच्या मार्केटाक त्रास जाता। पयलीं ऑलरेडी ऑनलायन बिजनेस घेवन सगळो मार्केटाचो स्क्रॅप जाला बिजनेस, आनी हे समज अशें जाता जाल्यार मार्केट हाती भायर वयतलें। एका टायमार सीजन आसलेलो पळय हांगा फोव आनी चिरमुलो विकताले ते सुद्दां बंद केले, कित्याक आमच्या भितर विकताले मार्केटान म्हणून ते सुद्दां आमी बंद केले हांगा। हे केन्नाच्यान त्रास जावपाक लागलो तुमकां मार्केटा भितर ही फुलां विकता म्हणून? आतां ती फुलकारां येयली आमचे कडेन, आमकां गिरायक जायना, बोणी जायना, कळ्ळें तुका, म्हणून ती फुलकारां हेतूकूच आमकां कळ्ळें की बाबा तांकां खरें गिरायक जायना म्हणून। तेन्ना आमी मागीर एक्शन घेतली। ना, फुलकारांक केन्नाच्यान कळ्ळें काय म्हणून बोणी जायना म्हणून? इतले वर्सां विकताली न्ही ती, इतलीं वर्सां विकताली म्हणटा पळय, एक्चुली ती सिजनान दसऱ्याक जावं मागीर फेस्तां जावं तेन्ना ती विकताली भायर। आतां ती परमनंट विकता ना, परमनंटूच आशिल्ली न्ही कितल्या वर्सां? आमी पळोवपाक गेल्यार परमनंटूच कितल्याच वर्सां आशिल्ली ती। पळय परमनंट केन्ना आसतली? आयक तरी परमनंट म्हटल्यार कितें आहा, तांकां ती रावपा दिताली। आतां तांकां गिरायक जायना, ती दिसभर रावता, ती थंय उपाशी पडटा थंय म्हणटकूच तेंच्या खातीर आमी मार्केटकार म्हणटकूच आमी तेंच्या खातीर एक्शन घेवपा पडना ना, पयलीं रावपाक दिवपाक रस्त्या भायर। आनी पळय मेन म्हटल्यार पळय एक सांगता, तेंच्यांनी तेंच्या पोटार अडयना आमी, ताका खंयी समज जागो दिता न्ही तांकां जागो दिवनी गव्हर्मेंटान, आनी ट्राफीक जाम जाता फूल। जी पळय हांगा पळय फुलां भितरलीं घेवपा येता पळय ती दुसरो आयटम घेता ना रे मार्केटान, भायल्यान थंय उबे रावता, फुलां घेता, वयता भायल्या भायर। मार्केटाक कितें बेनिफीट आहा म्हाका सांग पळोवया। मिटींग जाली कलेक्टरान, आनी कलेक्टरान मिटींग घेवन आमकां वयर तेंच्यांनी जागो दिता म्हणून सांगलेलो खंय हांगा पिकअप स्टँडा कडेन। पूण 8 दीस पयलीं आमगेली एक मिटींग जाली हांगा रेस्ट हावजान, हे 4 दीस पयलीं गेले। 4 दीस पयलीं आमगे प्लॅन जाला सद्या, तेंच्यांनी ऑलरेडी प्लॅन केला। PWC इंजिनियर आमचे बरोबर आशिल्ले, इंजिनियर तो डिविजन 8चो आनी म्युन्सिपाल्टीचे इंजिनियर आशिल्ले। तितूंत भितर तेणें आमकां सरावंडींग मार्केटाचे खंय हायड्रंट बसयता आनी कितें हायड्रंट बसयतले पळय ते तेणें आमकां पयर 8 दीस पयलीं आमकां प्लॅन करून दाखयला। आनी जे आमगेलें मार्केट पळय आमगे डेवलप करपाक घेतला, जे दिगंबर कंपनीन PWDचे अंडर पळय जे आमकां वयले रूफ घालपाक लायल्यात, सकयले शेड हे आसा टायल्स घालपाक लायला, तितूंत भितर तें काम जातनाच ते भायले सगळे हायड्रंट बीन बसोवपाचें काम तेणें आमकां पयर दिलां। पूण टाकी खंय येतली? टाकयेचें आमचे कडेन उलोवना। नाल घेवन बसता पळय ते तांकां 9 पर्यंत तांकां टायमींग दिला। ती जाल्यार आमी तर वचून विचारीत न्हू कोणा हाडटा ते हाड म्हणटा, आमी उठना म्हणटाली न्ही। म्हणल्यार तशेंच आमकां पळय ती फुलकारां बी आमकां ते वयर बसता पळय ती बीन तितकेच टायम बसपाची। नाल्कारांक हाडून घालताली पळय ती आतां आपूण बसता त्या जाग्यार, आनी आमकां म्हणटा तुमच्या पांयचो जागो, तुज्या मांयचो जागो असलें विचारता। हे इन्स्पेक्टर येवन थंयसर तांकां काडून व्हरना? ना कोण येयना। तिसरी पिळगी आमची हांगा हें करता, धंदो करता, पूण आमकां एक गिरायक अशें बोणी 12 जालें तरी आमकां बोणी जायना। पयलीं ती येपारकारां येतालीं, आमची पयलीं सासूबाय बसताली, म्हाजो घोव बसतालो, येपार हाडटाली दिताली, 8 म्हटल्यार घरा वयताली। 8 नंतर भायर कोण दिश्टी पडनासली। पूण आतां ती रातची 10 वरां सुद्दां मार्केटान फुलां घेवन बसता, व्हरोन फुलां बरोबर विकता। आमकां एक दिसाक 200 रुपया मेळनाले फायदो कितें आमी बसून दिसभर मार्केट। वेंडर्स असोसिएशनचे प्रेसिडेंट जाले अलॉंग विथ ऑल मेंबर्स प्लस तेंचे लोकूय आशिल्ले तेंच्या वांगडा। दे पॉयंटेड सम ऑफ द ग्रीवेंस इलिगल वेंडर्स आसा, फ्लावर्स आसा, सगळे एनक्रोचमेंट केला। सो दे रिक्वेस्टेड द चीफ ऑफिसर टू रिमूव ऑल द सराउंडींग एरिया ऑफ एनक्रोचमेंट। सो द प्रेजेंटेशन ऑल्सो सबमिटेड बाय दिस, वी डिस्कस दिस ऑल द इश्यू वॉट एवर द पॉइंट required, and I assure them they will remove all. I also directed the market inspector to inspect the site 12 o'clock. Already started at 12 o'clock. Whatever things, some Sarikar area also there.
and wherever some vendors, street vendors or where made on the road, we will remove it. They pointed lot of things, activity which is going on the market area. I told her I will sort out whatever required, we will do it. मार्केटा भितर एक्रॉचमेंट केला तेजेर कितें केलो? तेंचेर इन्क्वायरी पळयतले. We will do presentation given this. I will go through the presentation given point by, then we will act accordingly. Market inspector was not aware about this. There are many market inspector in markets. I think there is a station also of market inspector. Stationaचे last time we have taken three dives station area. Okay. Strict I told remove it and submit to me report. So this drive will continue. This drive will continue.